सकाळी आमकां कॉल येयलें की स्क्रॅपाक उदक लागला. 3:20 सुमार कॉल येयलें आमकां. आमी कॉल येतकूच रोखडीच टर्न आवट केलो आनी उदक बरो व्हडलो आसल्या कारणान आमी आमची सेकेंड टर्न आवट आपयली. आनी चड उदक आसल्या कारणान आमी कुंडयची फायर स्टेशन आपयली, तशीच मडगांवची फायर स्टेशन आपयली. टोटल कितल्यो गाडी लागल्यो? कमीत कमी 20 गाडयो आमी तरी मारल्यो. वाटो सुद्दां ना वचपाक, सारकी कंडक्टेड एरिया आहा. खूब सारकी गाडी आडवे काडपाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक. रबर आसलो, प्लास्टीक, एल्युमिनियम लोखंड, तशेंच मेडिसिनाचे ते वेस्ट आसले पळय ते सगळे स्टोर केल्ले आसले. उदक प्लास्टीकच्या कारणान तो पालातालो उदक परतून पेटलो. म्हणजे परतून पालात पेटो रावतालो. कितलो सुद्दां उदक मारले जाल्यार पयलींच्यान तो पेटो रावता. आनी फोम मारलो उदक सुद्दां मारून तो पालना. ना तशें काय आमी काय ना कितें आसा काय फायर स्टेशनला तशें काय सांगना आपल्याला जायना म्हणून ती काय दवरूंकय नासलें. आमी पयले तेन्ना कांयच तेंगे सेफ्टी नासलें. सो लॉस बीन कशें आनी कॉज ऑफ फायर बीन कितें कळ्ळा? तो फायर तो सांगतालो कोणतो सायडीचा उदक येयलो तेंच्यानी एवढं काय सांगता पडना म्हणटा. ना पण तांकां लायसन बिसन कितें आसा? पण फायराचे नॉर्म्स कितें पाळ्या तेंच्यांनी? काय ना. तुमी पळयता आयज आमी आसात ते आशेवाडा हांगासर आनी हांगासर अशें एक स्टोर रूम जो सगळे मेडिसीन जावं प्लास्टीक जूट अशें हांगासर स्टोर करून दवरलेले एक गुदावांक फातोडचेर 3 सुमार उजो लागलो आनी जवळ जवळ 20 फायर बंब हांगासर हाडचे पडले. आनी त्याच प्रमाणे आजुनूय तुम्ही पळोवपाक शकता हो उजो कितलो व्हडलो आहा तो. आजुनूय हो उजो सद्या तरी मातसो कंट्रोलान येयल्लो आसा, पण तरी आसतना हांगा फायर बंब जे आसा अजून आसा. तेन्ना आमी विचारले की बाबा हांगासर हे स्टोर करून दवरपाक लायसन आसा काय ना, पण ते अजून पर्यंत कांयच कळना. तलाटी हांगासर आतां येयल्लो आसा. तलाटीक आमी आतां विचारले जाल्यार तो म्हणटा आपणें तेंचे कडेन पेपर मागल्या म्हणून. पण पेपर मागल्या, आतां पेपर मागल्या, पण हेच्या पयलीं इतले स्टोर करून दवरपाक हेका कोणें परमिशन दिलें हांगासर तें कळना. फायर नॉर्म्स तेंचे कडेन कांयच हांगा पाळिल्ले ना. हांगासर लागीं लागीं सगळीं घरां आसा आनी त्याच प्रमाणे येदो व्हडलो उजो आनी इदो व्हडलो हो स्टोर रूम हांगासर कसली व्हडली घडणूक घडपाक शकताली. आनी म्हाका दिसता हेजेर सरकारान कितें तरी अशें स्क्रॅप यार्ड आहा तेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आशेवाडेच्यान प्रोटेंडा खातीर विवेक प्रभू.